डायरेक्ट आमकां तेचे कंपाऊंड करून दिवपाचें हे करून ना जाल्यार आमची सगळी नाशाडी जातली सगळ्या 400 आमचे माडयो आहा ते सगळे माडयो सगळ्या घेतले आहात ते येवन पळोवपाचें आनी आमकां तेच्या प्रमाणे नुकसान दिवन आमचें कंपाऊंड करून दिवपाचें आनी आमकां हेल्प करपाचें. आता मंत्र्याक कितें सांगलें? मंत्र्या वांगडा कितें तुमची चर्चा जाली आनी कितें सांगलें? मंत्र्यान सांगलें सोमार आसा येता म्हणून सोमार आसा. तुमी कितें सांगलें का? हांवें सांगलें सोमार आसा या तातडीन येयात आमची सगळी हे करात सगळी पाहणी करा आणि त्या प्रमाणे आमकां ताबडतोब नुकसान दिवन आमची कंपाऊंड करून दियात. आयज जर सतत 3 वर्सां हे लगातार आमचे नुकसान जायत आसा जे ह्या वर्साक गेल्ल्या वर्सा ताच्या पयलीं वर्सा 3 वर्सां अशें नुकसान जायत आसा. ह्या वर्साक तरी हो जो सायक्लोन येवन डॅमाचे आनी पावस सगळें मिक्स जावन चडांत चड हांगा नुकसान जाल्लें आसा. 2 वर्सां पयलीं जेन्ना जाल्ली तेन्ना हांव हांगा येयल्लो आनी आज सुद्दां आमी सभावान डिस्कस करून जेन्ना चड हांगा साळ गांवांत चड नुकसान जालें म्हणटकीच आयज हांवें पाहणी केली. पाहणी करपाक येयल्ले शेतकऱ्यांक खास करून मेळपाक येयल्ले म्हणटकीच हांवें तांकां जे सगळें आयकून घेतल्या प्रमाणे ह्यो WRD आमकां हांगा जायी सगळ्यांची मागणी आसा WRD जायी ताका लागून हांवें परत विजीट दवरल्या सोमाराक WRD आमचे एग्रीकल्चर 2 तारीख म्हणजे असेंब्ली करून जेन्ना सोमाराक परत हांगा येतले अकरांक आनी तेन्ना सगळ्या शेतकऱ्यांक घेवन बसून हो WRDचो काही प्रॉब्लेम जाता त्या ऑफिसरांक घेवन आनी आमचे एग्रीकल्चर आनी सभापती महाशय आनी बाकी सगळ्या शेतकऱ्यांक घेवन जे प्रश्न प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपा खातीर परत सोमाराक आमी बसतले. कित्याक प्रश्न जे आसा ते कितें जाता हांगा शेतकऱ्यांचे नुकसान जायत आसा ह्याच न्ही हे लगात 3 वर्सां हांव पळयता कंटिन्यू हे जायत आसा आनी हांगा काही जबाबदारी प्रमाणे पावस आसा सायक्लोन आसा पूण डॅमाचे काही प्रमाणात हांगा कॉर्डिनेशन नसल्या कारणान उदक सोडप जाता अशें शेतकऱ्यांचे ताका लागून सोमाराक हांव परत येतलो शेतकऱ्यांक घेवन बसतलो आनी तांचे प्रश्न सुट्यो करपा खातीर हेजे फुडें तरी कांय घडपाक जायना हें आमी प्रिकॉशन घेवपाचो पळयता. म्हणजे 3रे वर्स ज्या हितून मोठ्या पावसान साळगांवांत पुराचो हे पूर जो आसा तो पूर येयल्लो आसा ज्या हितून शेती बागायतीचें नुकसान त्याच प्रमाणे जो सकल वाडो जो आसा जी घरां खालच्या पातळीच्या लेवलाचे ग्रावंड लेवलाचे आसा तेंच्या घरांत सुद्दां उदीक येवन तेंची नुकसान जाल्लेली आसा. आमी प्रयत्न करता हांवें कालू म्हटलां की प्रयत्न करता की एटलीस्ट फुडल्या वर्सा हे संकट केन्ना येवचें न्ही म्हणून कळ्ळें WRD आसूं किंवा तियारी कॉर्पोरेशन आसूं तांकां घेवन बसून हेजेर खंय तरी कायमचो प्रश्न किंवा कायमचो तोडो काडपाचो प्रयत्न ह्या म्हयन्या 1.5 म्हयन्यान करपाचो आमी प्रयत्न करतले. सुदैवान भुमिका देवीच्या कृपेन सुद्दां की ह्या गांवांत अशी मनुश्यानी जावना हे आमचे हे आमी नशिबान म्हणटा कितें जावना म्हणून कळ्ळें न्ही. पण जी कितें नुकसाण जाता सदींच शेतकऱ्यांक कळ्ळें ती आमी पूर्णपणे टाळपाचो सदींच आमी प्रयत्न करतले. कित्याक लोकांचे म्हणणें आसा गांवांतल्या की तांकां पूर्व सूचना दिना जेन्ना उदीक सोडटा जेन्ना तयारी घालून भरता डेंजर लेवल क्रॉस करता तांकां सूचना मेळना. सूचना जर बरी मेळिल्ली जर इन एडवान्स तर तांकां केअर घेवंक मेळटली आसली. आपले जे ट्रॅक्टर किंवा मशिनां शेतान आसा ती काडून तांकां वयर काडूंक मेळटाली. पंप काडून वयर मेळटा आसले. इवन घरांतलें सामान जें आसा ते ग्रावंड लेवलाचेर ते ग्रावंड खंय वयर काडूंक मेळटालें. ही संदी तांकां मेळना आनी त्या खातीर तांकां ऑटोमॅटीक तांकां लुकसाणी सोंसची पडटा. हेच्या फुडें केअर घेतले की समजा तशें कितें संकट येयलें तर इन एडवान्स पंचायतीक किंवा गांवांत दवंडी पेटोवन सगळ्या लोकांक सतर्क करपाचो आमी प्रयत्न करतले.